GMC बांबोलीम अंडरपास लास्ट 4 दीस जाले उदकान भरलेलो आसा. हा GMC आयज आता वसा GMC बांबोलीम अंडरपास आयतारा सायक्लोन येयल्लो मात तेच्या नंतर 4 दीस जाले आयज बेरेस्तार आसा तरी पूण वो जो अंडरपास आसा वो कंटिन्युअसली उदकान भरलेलो आसा आनी उदक तशेंच आसा आनी लोकांक हांगा कितलो त्रास जाता ते तुमकां दाखोवपाक आमी आतां लायव्ह येयल्ले आसा. वो आता दुसऱ्या सायडीन आसा. वो रोड तो हांगसून पणजेच्यान फुडें शिरदोना वयता तो आनी ते सायडीच्यान रोड तो पणजे वयता तो आनी GMC कडेन वयता तो. सो तुमकां फूल अंडरपासाचो एक लायव्ह दाखयता. वो एंट्रन्स तर तुम्ही पळोवंक शकता एक गाडी आताच 5 मिनटां पयलीं ती हांगसून पास जाल्ली त्यांच्या गाडयेन भितर उदक भरून ती बंद पडलेली आसा. सो तांकां कशे त्रास जाता तुम्ही पळोवंक शकता. आनी हेच जर ते गाडयेच्या उमनेच्या जाग्यार जर एक ॲम्ब्युलन्स आसली नाजाल्यार जे ऑक्सिजन व्हरता ते ट्रॅक्टर आशिल्लो जाल्यार कितले त्रास जावपाचे ते तुमी पळोवंक शकता. काल सुद्धा आम्ही एक व्हिडिओ पळयल्लो की तितून एम्ब्युलन्स मातसो टर्न करपाक नाजाल्यार टर्न जावपाक मातसो त्रास जातालो. मात अशेंच जर हे आतां कितलींशीं वर्सां हो बायपास होच प्रॉब्लम आसा आनी अजून मनसून सुद्दां येवंक ना. अजून वो नॉर्मल पास सुद्दां येवंक ना तरी पूण इतले हालत इतले त्रास जाता लोकांक. मातशें तुमकां भितर वचून दाखयता कशें कितें आहा तें. सो जे GMCसून सकयल येता पणजे वचपाक जाय नाजाल्यार ते सायडीक येतात तेंच्यांनी 2 व्हिलर्स नाजाल्यार 4 व्हिलर्स तेंच्यांनी अवॉयड करपाचें. कित्याक हांगा तुमच्यो गाडयो पकडून नाजाल्यार तुमकां कितें जावंक शकता कित्याक भितर कितें आसा तें कोण जाणा. जशें तुमी पळोवंक शकता चडशे लोक अवॉयड करता हांगसून येवपाचें. सो ते फुडलो वयर जो रस्तो आसा मेन हायवे आसा तो थंयसून ते टर्न घेता आनी परत येता सकयल. आनी थोडे जे 4 व्हिलर्स आसा ते ट्राय करता रिस्क घेता आनी वयता भितर. मात वयरूय तुमकां सांगूंक शकता की वयरूय कन्स्ट्रक्शन तो उदक तुम्ही पळोवंक शकता कितलें उदकाचो लेवल ते दिंडये कडेन उदक पावल्लें आसा. म्हाजे तरी दिंडये कडेन उदक पावल्लें आसा. सो हांव ट्राय करता भितर वचून तुमकां आनीक फुटेज दाखोवपाची. बट हेच जर प्रॉब्लम जर एम्ब्युलन्सीक जालो नाजाल्यार कोण सिरियस पेशंट येता तो ताका जालो जाल्यार ताका वयरसून टर्न मारून येवचो पडटलो. खूब लॉंग कट ताका एक पडटलो. आनी
सो हे व्हिडिओ माध्यमांतल्यान जर ते सगळे ऑथॉरिटीज कोण पळयता, जो PWD मिनिस्टर पळयता नाजाल्यार हांगसर लोकल MLA पळयता, तेंच्यांनी मागीर मातशें हेजेर कितें तरी बेगीन एक्शन घेवपाचें. कित्याक 4 दीस जाले, आयतार धरून 5 दीस जाले, आयज 5वो दीस. सो हो नॉर्मल मॉन्सून काय ना, तरी पूण अशेंच चालू आसा. सो एक पावसान सामकी हो अंडरपास वर्साची वर्सां असोच फ्लडेड आसता, उदकान भरलेलो आसता आनी मातशी उदक पळोवंक शकता. एक एम्बुलन्स येता वयल्यान, तुम्ही पळोवंक शकता. एम्बुलन्स येता एक वयल्यान. वो बायपास, वो जो अंडरपास आसा वो कितलोच फाटी कन्स्ट्रक्ट केलो अशें म्हाका हांगसून कळून येता की आमचे लोकल साथी सांगताले. आनी जो लोकल ऑथॉरिटी MLA नाजाल्यार पंचायत नाजाल्यार कोण मिनिस्टर आसा तेंच्यांनी लक्ष दिवचें आनी बेगीनचे बेगीन हे रिजॉल्व करपाचो इशू. आज भितर वचून तुमकां दाखयता कितें कशें कितें आहा तें. पळोवंक शकता असो एक दर्या कसो हांगसर एक जाला धाकटो दर्या. एक आनीक व्हॅन येता, व्हडली व्हॅन येता. पळया तुमी कशी क्रॉस करता ती आनी कितलो त्रास जाता तेका पळया. सो एक गाडी जर पास जाली, 2-3 गाडी वांगडाच पास जाली, सगळे उदक वयर येता आनी परत ते मागीर सकयल येता. अशेंच हे चालूच आसा लास्ट 5 दीस जाले. जर तुमकां हांव ते सायडीन वचून व्हिडिओ दाखोवंक सोदतालो, बट वचपाक थंयसर मेळना, काय चलपाक तरी मेळत. अनेक एम्बुलन्स केली पळयात न्हू कशें त्रास जाता तिका. मातशें रावचें पडटा, चिंतचें पडटा वसो का नाका तें चिंतचें पडटा तिका. आनी पळय मातशें लडकडटा आनी एक क्रॉस करता तेन्ना तिका ती थंयसर स्टक सुद्दां जावंक शकता. आनी ट्रॅफिक मातशें हे एटलिस्ट एक 25 तेंच्यांनी नाजाल्यार टेम्पररीली हो जो अंडरपास आहा तो एक बंद तरी करपाचो. कित्याक वयरसून तांकां एक रस्तो आसा, एक वयरसून जो मेन हायवे आसा तातूंत एक रस्तो आसा.
पुलिस ऑफिस फोन तयार असतं पुलिस. वयला घे